नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमची नदर आसा हे आमचे कार्यावळींत। इश्टानो, आयज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे म्हणजे विश्व पर्यावरण दीस। विश्व पर्यावरण दीस आमी दर वर्सा मनयतात, तशें आमी हेरूय दीस मनयतात आनी वर्सभर पर्यावरणाचो विचार आमी सोडून दितात। हेर दीस जशे मनयतात, व्हडल्या व्हडल्या महापुरुशांच्यो जयंती, महापुरुशांच्यो एनिवर्सरी, तांचे वाडदीस ते वर्सांतल्यान एकदां मनयतात आनी वर्सभर तांकां आमी विसरतात। ही गोश्ट आमच्यांनी समजूं येता, पूण पर्यावरण आमी कशें विसरूं येता? कारण पर्यावरण हो आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंतलो एक विशय। आमी पर्यावरणा बगर जिते रावंक शकना। आमच्या भोंवती आसा तो सैम म्हळ्यारूच पर्यावरण। आनी ह्या पर्यावरणाचें जे आयज घट्टण जायत चल्लां, खास करून गोंयांत, ताचे विशीं जागृताय हाडप ही एक सामकी गरजेची गजाल। पूण ही गरजेची गजालूच आमी विसरतात आनी देखून आयज आमचो पर्यावरणा कडेन आनी सैमा कडेन संबंद तुटत चल्ला। हो संबंद जर सुरू करूंक जाय तो भुरगेपणांतल्यान सुरू जावंक जाय। आयज आमी जेन्ना आमच्या इश्कोलांनी, आमच्या कॉलेजींनी, म्हळ्यार आमच्या शिक्षणीक संस्थांचेर नदर मारतात, तेन्ना आमकां जाणवता हो पर्यावरणाचो विशय जो आसा तो खंयच्याच इश्कोलान, खंयच्याच इन्स्टिट्यूशनान कंपल्सरी केल्लो ना। तो एक वेगळो विशय, एक मार्क मेळोवपा खातीर विशय असो एक दवरिल्लो आसा। देखून भुरग्यांक ताचें म्हत्व दिसना। आयज ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर आमचे मदीं भासाभास करूंक आयल्यात दोन मानेस्त। दोगांकूय ह्या मळाचेर वावर करपाचो व्हड अनुभव आसात। पयले आसात बाब तोमाजीन कार्दोज, जे गोंय विधानसभेचे एका वेळार सभापती आशिल्ले। ते एक शिक्षक, ते एक कलाकार आनी लोकां मदीं आनी विद्यार्थ्यां मदीं पर्यावरण तशेंच हेर प्रश्नाचेर काम करपी एक विचारवंत अशी तांची नामना। दुसरे आसात बाब प्रवीण सबनीस, जे आसात लायफ कोच, जे तरणाट्यां मदीं, शिक्षकां मदीं पर्यावरणच न्हय तर हेर अनेक विशयांचेर जागृताय हाडपाचें काम करतात। आमी ह्या दोगांय मानेस्तांक येवकार दितात आनी आमी सुरू करुया तोमाजीन बाब तुमचे कडल्यान। पर्यावरण हो एक म्हत्वाचो विशय। आयज भुरग्यांक जेन्ना तुमी पर्यावरण म्हूण सांगतात तेन्ना तांची रिएक्शन, तांची प्रतिक्रिया कितें आसता? खरेपणी शाळांनी, इस्कॉलांनी पर्यावरणाक जितलें म्हत्व दिवंक जाय तितलें दिलेलें ना, त्या खातीर दूख भोगता। सद्याची जी परिस्थिती आसा तातूंत इस्कॉलांनी फक्त भुरग्यांक क्लिनलीनेस हाचे विशीं थोडी भोव माहिती दिता। इल्लो तर जागो आसलो जाल्यार थंयसर एक ल्हानशें गार्डन करपाक आनी थंयसर भुरग्यांक वावर करपाक इल्ली संदी दिता। जरी तर जेन्ना पिकनिकींक एक्सकर्शनान वेतात तेन्ना भुरग्यांक इल्ली संदी मेळटा नेचर जें आसा तातूंत मिसळ जावपाक। आनी केन्ना केन्नाय इस्कॉलाच्या लेसनांतल्यान थोडें भोव शिक्षण भुरग्यांक दिता। खरेपणी पर्यावरण हो जो विशय आसा तो म्हाका दिसता ऑप्शनल आसपाक फावना। हो विशय कंपल्सरी आसपाक जाय, कित्याक आयज जी पर्यावरणाची परिस्थिती जाल्या, आमच्या गोंयानूच पळय इतलो आमी पर्यावरणाचो नाश करून सोडला, ताका लागून भुरग्यां मदें, इस्कॉलाच्या भुरग्यां मदें जागृताय हाडपाचो खूब मोठी गरज आसा। आनी त्या खातीर हो सब्जेक्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट जावंक जाय, ताचो सिलेबस घडोवन हाडपाक जाय आनी भुरग्यांक एक म्हत्वाचें शिक्षण ह्या विशया वयर दिवपाक जाय अशें तरी म्हाका दिसता। सो सद्या तरी हो कंपल्सरी सब्जेक्ट ना, हो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। म्हणजे भुरग्यांनी शिकचो नाल्यार न शिकचो, वा कितें मार्क मेळटा म्हणून तो एक ऑप्शनल भुरगे घेतात। हातूंत दुसरो वांटो आसता शिक्षकांचो। विद्यार्थ्यांक जर गिन्यान मेळटलें तें शिक्षकां कडल्यान मेळचें पडटा। आतां समजा तो विशय सिलेबसा भितर ना, म्हणल्यार अभ्यासक्रमा भितर ना, तरी पूण हो विशय कितलो म्हत्वाचो हें जाणून घेवप आनी हें विद्यार्थ्यां मेरेन पावप ही एक शिक्षकांची बी जापसालदारकी अशें म्हाका तरी दिसता। प्रवीण, तूं शिक्षकां मदीं काम करता, तांचे कॅम्प्स घडोवन हाडटा वा तांचे वेगवेगळ्या कार्यावळींनी तुजो आस्पाव आसता। शिक्षकां मदीं कितें जागृताय आसा एनवायरनमेंटा विशीं आनी तांचो रोल कितें नेमको? खरें म्हळ्यार तीन तरेचे शिक्षक आसतात।
एक म्हळ्यार जांकां खबर आसता आनी ताचो वापर करतात. सैमा बद्दल जी म्हायती आसा, सैमा बद्दल जे वेगवेगळ्यो गजाली आसात तांकां खबरूय आसा आनी तांचो ते वापर करता शिकोवपाक. दुसरे अशे असतात जांकां म्हायती आसता पूण ते वापर करना, आनी तिसरे असतात जांकां म्हायती ना आनी ते वापरय करना. हांव एक कित्याक म्हणटा की जर शिक्षक ह्यो गजाली वापरतले जाल्यार भुरगीं बऱ्या तरेन शिकूं शकता. मागीर तो भास आसूं, इंग्लीश, कोंकणी, मराठी हो विशय आसूं, नाजाल्यार सायन्स तर नक्कीच सैमाच्या शिक्षणांतल्यान बऱ्या तरेन समजूंक जाता. इतिहास, भूगोल ह्या सगळ्यो गजाली शिकयतना आनी फक्त आमी पळयता की प्राथमीक शिक्षण आसता थंय हाचो वापर जाता. मागीर थंय काणयो ज्यो असतात, ज्यो गजाली असतात, इवन गणीत शिकयता जाल्यार ते सैमाचो वापर करून शिकयतात. पूण मागीर हे कमी कमी जाता. कित्याक शिक्षकांक खरें म्हळ्यार बीएडा वेळार ह्यो गजाली सांगतात, एनॉलॉजी वापरप, वेगवेगळे अशे एग्जाम्पल वापरप, आनी सैमांतले एग्जाम्पल हे नॅचरल एग्जाम्पल्स जाता आनी तातूंत खूब भुरग्यांचो इंट्रस्ट येता तातूंत. म्हणून हे वापर करपाक जाय, पूण हाचो वापर जायना. सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एज्युकेशन म्हणून एक संस्था भारतांतली आनी अहमदाबादान बेस्ड आशिल्ली, हांगा परवरी कंटिन्युअस एनवायरमेंटल एज्युकेशन कशें करपाक जाता शिक्षकांनी. म्हळ्यार हांव आतां फरक करता, एनवायरमेंट एज सब्जेक्ट ही एक गजाल जाली, तो आसचोच, पूण प्रत्येक विशयान वापर करचो सैमाचो, आनी तो जर वापर केलो जाल्यार चड सोंप्या तरेन आनी भुरग्यांक समजतले आनी याद उरतले अशा तरेन शिकोवपाक जाता. म्हळ्यार शिक्षकांचो जो तांकां जो काम करचें पडटा, एफर्ट घालचो पडटा, तो कमी जाता. पूण ह्यो गजाली हांवें केन्ना केन्ना मागीर त्या टिचर्सांक आमी 5 वर्सां 6 वर्सान केन्ना खंय मेळ्ळे जाल्यार हांव विचारतालो तुमी वापरताय काय ह्यो गजाली, जाल्यार ते सांगताले ना, टायमूच मेळना. खरें म्हळ्यार ते वापरल्यार टायम सेव जाता. पूण अशेय टिचर्स आसात जे ह्याचो वापर करतात. टिचर्स आसात ना म्हणना हांव, पूण सगळ्यांनी वापर करपाक जाय. सगळ्यांनी वापर करपाक जाय. आनी हो विशय आमी इस्कॉलांनी किंवा शाळांनी किंवा शिक्षण संस्थांनी कंपल्सरी करचो म्हणटात किंवा थंयच्यान ताची जागृताय जावची म्हणटात. पूण त्याच बरोबर इस्कॉला भायर जी जीण आसा, इस्कॉला भायलें जे विद्यार्थ्यांचें जे दिसपट्टें जे जीवन आसा तातूंतय हे गजालींचो आस्पाव जावप गरजेचो. देखून एक शिक्षक म्हणून तुमी वावर केला, त्या भायर समाजांतूय तमाजीन बाब तुमी हाजेर वावर केला. तुमी इको क्लब्स ही एक कल्पना आशिल्ली, ती कल्पना घेवन तुमी मुखार वताले. इको क्लब म्हणल्यार तुमी नेमकें कितें करताले आनी कितें ताची आयडिया आशिल्ली? ग्रीन रे फावंडेशन म्हणून आमची एक संस्था आसा. फाटल्या म्हाका दिसता 1990 ह्या वर्सांतल्यान ही संस्था सुरू जाली आनी इस्कॉलांतल्यान भुरग्यां आनी टिचरी उदयशी पर्यावरणाची जागृताय हाडपाच्यो तेणी कार्यावळी करपाक सुरू केल्यो. तातूंत जायत्या इस्कॉलांनी इको क्लब्स घडोवन हाडले. इको क्लब्स म्हणल्यार भुरग्यांचो एक जोमो, तातूंत 1 वा 2 टिचर तांकां गायडन्स दिता आनी त्या शिवाय ग्रीन रे फावंडेशन तांकां फावो तें गायडन्स, इवन फायनान्शियल सपोर्ट दिताले, जाचे वरवीं भुरग्यांक ह्या क्लबांतल्यान जायत्यो पर्यावरणाच्यो वस्तू करूंक जाताल्यो. अदीक करून झाडां राखप, झाडां रोवप, झाडांचें कॅर कशें घेवप, सैमाचो आमी भुरग्यांनी मोग कसो करचो. कित्याक हाचे वरवीं भुरग्यांक फकत पर्यावरणाचोच फायदो करता अशें न्हू, ते स्वताचो पर्यान आपणाचो फायदो करता. कित्याक हांव जाल्यार म्हणटा, जरी तर तूं सृश्टीचो सैमाचो तर मोग करताय म्हणचेंच तूं तुज्या जिवाचो मोग करताय. तूं तांकां वायट करूंक पावना, तूं तांकां बरे भाशेन दाखताय. सो ह्यो सगळे गूण आसा ते इको क्लबांतल्यान भुरग्यांक मेळटाले. पूण कांय वर्सां गेल्या उपरांत आनी अदीक करून आमची जी फावंडर मेंबर आसली क्लाउदेता पिंटो, ही आवचितूच सोंपल्या उपरांत हे कार्यावळींनी मातसो उणाव जावंक पावलो. तो आतां परतून आमी सुरवात करपाचें येवजिलां
आमच्या बरोबर प्रवीण बाबूय आसा. ह्या 5 तारखेर एनवायरमेंटल डे हो एक निमीत घेवन आमी आमच्यो सगल्यो कार्यावळी सुरू करता. आनी म्हाका खात्री आसा की जशे परी आदीं इस्कॉलांनी आमकां येवकार दिला, इस्कॉलां आमच्या मदें कॉऑपरेटीव जावन आमी एक क्लब घडोवंक आनी भुरग्यां मदें ती जागृताय विस्तारूंक पावल्या, तशें फुडाराकूय पावतलें. प्रवीण, तूं एका वेगळ्या जनरेशनाचें रिप्रेझेंटेशन करता आनी हो जे इको क्लब्स आसात ताचें काम आतां तुमी परते रिवायव करूंक सोदतात. एक तर तांची सद्याची परिस्थिती एक्झॅक्टली कितें आसा आनी तुमचो एजेंडा कितें आसा हाचेर? 2 गजाली सांगता हांव. सगळ्यात पयलीं म्हळ्यार आमचो पत्रकार मित्र आसा, विद्यार्थी चळवळींतलो आमचो दोगांचो मित्र जुलियो, हाणें चांद्रा एक गजाल केल्ली 2006 वर्सा. वेगवेगळे चांदरचे म्हळ्यार भायल्यान थोडे जाण बरे शिकिल्ले इंजिनियर सगळे जे आयिल्ले, त्याने गांवान भोंवून गांवान कितें आसा म्हळ्यार मॅपींग केलें आनी कितें गरज आसा हाची म्हायती काडली. आनी ताणें एक डॉक्युमेंट तयार केल्लो, शांदोर गांव व्हड जावं, सुंदर डॉक्युमेंट आशिल्लो. म्हळ्यार आनी तातूंत एक अवेरनेसूय जाली. चांद्रा आमी जर गेले जाल्यार पर्यावरण बऱ्या तरेन सांबाळ्ळा ताणें. ताणें गांवच्या लोकांनी थारायलां की कोणी जमीन विकतले जाल्यार कोणाक विकतले, कित्याक विकतले हें थारोवचें. खुबश्यो गजाली रिवायव करपाक पावल्या. आनी हे मॅपिंगाचो फायदो हो जाता. तर एक हे इको क्लब्स कितें करूं शकता, मॅपिंग सुरू करूं शकता. आनी थोडे थोडे करीत घडये प्रत्येक वर्सात गांवांतलो इल्लोसो जागो केलो, करीत करीत ते घडये एक 5 वर्सान 7 वर्सान सबंद गांव कवर करूं शकता. आनी मागीर परत रिकन्फर्मेशनाक वचूं शकता. वॉटर बॉडीज खंय आसा, खंयचीं झाडां आसात, तांची कॅनोपी कितें झाडांची, हें खबर आसप, जाणा आसप खबर आसपाक जाय. मागीर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कशें हाडूं शकता, कितें करपाक जाता, अश्यो खुबश्यो गजाली मॅपिंग जर आसलें, प्लॅनिंग जर करतले जाल्यार कितें आसा हें खबर आसपाक जाय. आनी तें आसा तें मागीर सांबाळप आनी बऱ्या तरेन वापरप. दुसरी गजाल जी हांवें पळयल्या, जेन्ना एनवायरमेंट हो विशय म्हणून कॉलेज लेवलाचेर आमी पळयता, तर आमी ग्रीनरी फावंडेशना कडल्यान एकदां क्वीज घडोवन हाडिल्ले. आनी राजेंद्र केरकर क्वीज घेवपाचें आसलें, पूण तांकां दिल्ली वचचें पडलें एका कमिटी मिटिंगेक. पूण ताणें म्हाका सांगलें तूं घे. आतां हांव घेतलो जाल्यार हांव काय एक्सपर्ट न्ही, म्हणून हांवें कितें केलें, म्हजे मित्र पराग रांगणेकर आसा, निर्मल कुलकर्णी आसा, राजीव डिसिल्वा, अशे सगळे पंकज लाड, सगळ्यांक फोन मारून त्या लोकांनी म्हाका फोटो म्हायती अशी दिली आनी हांवें तयार केलो क्वीज. आनी हांवें म्हज्या सायडींतल्यान हांवें कितें घातलें, म्हाका खबर आसा तें म्हळ्यार जनरल नॉलेज, स्टेट फिस्ट खंयची, सगळ्यांत व्हडलो दोंगर गोंयचो खंयचो, अशें गोंया बद्दल जितली म्हाका एका ट्रॅकर म्हणून नाजाल्यार एक ले पर्सन एनवायरमेंटलिस्ट म्हणपाक जाता, तशें म्हाका जितलें खबर आसा तें हांवें क्वेश्चन्स तयार केले. जेन्ना आमी क्वीज घेतले, ते कठीण क्वेश्चन जांची आन्सर्स म्हाका खऱ्यांनी खबर नाशिल्ले. म्हाका एखादो पक्षी दाखयलो, हो कोण, एक फुलपाखरू दाखयलें जाल्यार एक नांव कितें ताचें म्हाका खबर नाशिल्लें. त्या सगळ्यांची आन्सरां ही भुरगीं दितालीं आनी म्हज्या सोंप्या प्रश्नाची आन्सरां तांकां जड जातालीं. म्हळ्यार कितें की विशयान शिकयता म्हणून तांकां खबर आशिल्ल्यो त्यो गजाली. ह्यो गजाली जनरल नॉलेजीच्यो आनी म्हाका कश्यो खबर आशिल्ल्यो, भोंवून खबर आशिल्ल्यो. म्हळ्यार इवन थेरिटिकल नॉलेज जरी फायद्याचें आसूं शकता एडवान्स गजाली कळपाक, पूण प्रॅक्टिकल नॉलेज हे खरें म्हळ्यार इको क्लबाच्या एक्टिविटींतल्यान ते भोंवतले, ट्रेकिंगाक वतले, फिल्ड ट्रिप्स करतले, डॉक्युमेंट करतले, हातूंतल्यान येतले. आनी तें जावपाक जाय. तातूंतल्यान ती भुरगीं तांचें कमिटमेंट, म्हळ्यार जी भुरगीं ट्रेकाक रानान वता आनी तांकां थंय कचरो दिसता, ते तरी फाल्यां कचरो करनात आनी तो कचरो उखलपाक लागता. आनी तें म्हत्वाचें. निमणी गजाल एक सांगता की सेव्हरन सुजुकी म्हणून एक चली आसले, जाणें ते एक स्टोरी ऑफ स्टफ म्हणून सारकें फामाद आसा, युट्यूबार बी पळयलां आनी ताचे खूब वर्शन्स आयलेत. मागीर स्टोरी ऑफ स्टफ म्हळ्यार कितें की कचरो कसो निर्माण जाता आनी कित्याक जाता आनी तो कसो कंट्रोल करपाक जाय, हें ताका केन्ना सुचलें. ते ल्हान भुरगे जेन्ना ताणें वचून हें पळयलें, एक कोयराचो दोंगर पळयलो, गार्बेज हीप,
तेन्ना ते चिंतपाक लागले इतलो व्हडलो दोंगर जालो कसो काय. तर ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो आमी जेन्ना पळयता नाजाल्यार आमी फक्त जर टीव्हीचेर पळोवन नाजाल्यार बुकांनी वाचून जर आमी सैम शिकूं शकना. ताचो अप्रोच सदांच आउटडोर आसचो पडटलो. म्हणजे तुज्या प्रॅक्टिकल लायफा कडेन तुज्या दिसपट्टे जिणे कडेन ताचो संबंद आसचो पडटा. तुवें सांगलें तशें की पुस्तकांतल्यान शिकिल्लें जें आसता ताची नॉलेज सगळ्यांक आसता, पूण खंय तरी भुरग्यांची ह्या नव्या जनरेशनाची नवे पिळगेची नाळ खंय तरी आमचे धर्तरे कडल्यान आमच्या निसर्गा कडल्यान तुटल्या अशें म्हाका तरी ह्या वेळार दिसता. ही नाळ परती कशी जोडप हाचेर आमी उलोवया. पूण सद्या वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळया. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार आनी परतून तुमकां येवकार. आमची नदर आसा हे आमच्या कार्यावळींत. आयज विश्व पर्यावरण दीस म्हळ्यार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. ह्या संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान आमचे मदीं दोन मानेस्त आसात, बाब तोमाजीन कार्दोज आनी बाब प्रवीण सबनीस. आनी आमी उलयतात विद्यार्थ्यां मदीं आनी तरणाट्यां मदीं पर्यावरण म्हळ्यार आमचो जो नेचर आसा, आमचो जो सैम आसा हाचे विशीं जागृताय हाडपाचें काम जाता काय ना आनी तें कशें जावचें. आमी पळयलां की खुबशे ग्रुप्स आसतात, क्लब्स असतात. तुम्ही जसं म्हणलो की तुमचो इको क्लब आसा, असे वेगळे वेगळे ग्रुप. फकत सैम न्हय तर एस्ट्रॉनॉमी क्लब आसा, ओके, फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी वा बाकीचे ल्हान ल्हान ग्रुप्स आसात, तरेतरेच्या मळाचेर काम करतात. हे सगळे सैमा कडेन खंय तरी जोडलेले असतात. आतां हे सगळे जर आपआपले परीन जेन्ना काम करतात, तांकां जर आमी एकठांय हाडीत आनी तांची एक जर आमी सिनर्जी घडोवन हाडीत जाल्यार एक वेगळो परिणाम दिसूं येता. तोमाजीन बाब, तुमकां कितें दिसता की हे सगळे ग्रूप जर आमी एका सुत्रान जर बांदून हाडले जाल्यार ताचो कितें परिणाम जावं येता? खरेंच खूब मोठो परिणाम जातलो हातूंत दुबाव ना. त्या पासत आमची संस्था ग्रीनरी फावंडेशन आनी कालूच एक निर्णय घेतला. आनी हो निर्णय म्हटल्यार गोंयांत जे पंगड आसा, जे क्लब्स आसा, ज्यो संस्था आसा त्यो पर्यावरणाचेर वावर कोत्ता तांकां सगल्यांक एकवटीत करपाक, एके सुवातेर मेळपाक आनी मेळ्ळ्या उपरांत भासाभास करून एकामेकाचें समजून घेवन आमच्यो ज्यो आयडियाज आसा, आमचे जे प्रोग्राम आसा ते वांटून घेवन आमी तर फुडें गेले जाल्यार म्हाका दिसता खूब गोंयांत पर्यावरणाक बऱ्याक पडटले. हो प्रोग्राम जो आमी ही कार्यावळ जी आमी थारायल्या ती चड करून जुलायच्या म्हयन्यान जातली. आनी म्हाका खात्री आसा हे कार्यावळीन चडांत चड गोंयांतले ग्रुप्स जे पर्यावरण सांबाळपाक वावुरता ते एकठांय येतले आनी गोंयचो पर्यावरण अदीक सुंदर करपाक नाश कोत्ता तो वाटावचे खातीर सगळे एकवटान निर्णय घेतले आनी फुडें वतले ही म्हाका खात्री आसा. तुका खात्री आसा? कारण हेचे ग्रुप्स आसा तरेतरेचे, तांकां एकठांय हाडप आनी तांचे भितर एक नवी जागृताय हाडप ही एक गरज. प्रवीण, तुजो संबंद खुबश्या ग्रुपां कडेन आसा, अशा की बर्ड वॉचर्स ग्रूप आसात किंवा दर्याचेर काम करपी ग्रूप आसात, उदका विशीं काम करपी ग्रूप आसात, अशे सगळे तरेतरेचे ग्रुप्स आसात. तूं जेन्ना हांचे मदीं काम करता तेन्ना तुका कितें जाणवता? हांची तयारी आसा, हांची इच्छा आसा, आनी दुसरी म्हळ्यार इच्छा आसप खूब वेगळी गजाल, पूण स्वताच्या भितर कांय तरी इको हॅबिट्स, बरो एनवायरनमेंट उरचो, बरो पर्यावरण बरें उरचें हाचे खातीर आमी स्वता भितर कांय तरी संवयी कल्टिवेट करच्यो पडटल्यो, आत्मसात करच्यो पडटल्यो. ह्यो संवयी आत्मसात जातात काय ना? खऱ्यांनी एक बरी गजाल म्हळ्यार न्ही, तरणाटे जर आमी फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी पळयले, विवेकानंद एनवायरमेंट एक्शन ब्रिगेड आसात, मागीर बटरफ्लाय, स्नेक, सगळे हातूंत अभ्यास करपी खुबशे तरणाटे आसात. खुबशे अशे लोक आसात, सिनियर लोक जे खूब वर्सां करीत आयल्यात. आमचे कडेन प्रदीप सरमुकादम जे मेंबर सेक्रेटरी आसा बायोडायवर्सिटी बोर्ड, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स आसात जशे परेश परब, असे खूब जाण जे आसात न्ही. आमचे कडेन खऱ्यांनी गोंयांत न्ही एक गडे आमी म्हणपाक जाता की नॅचरल इन्स्टिंक्ट आसा, एनवायरमेंट अवेरनेस, कन्जर्वेशन आनी एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो आमचो आसपाक जाय, आमची जे कशे तरेन आमी वागता तो आसा. पूण हे जर सगळे लोक जाता तितले तांचो जर वांगडा काम करपाक लागले
जाल्यार सिनर्जी तयार जातली, सांगोड एक निर्माण जातलो आनी तातूंतल्यान खुबशे बऱ्यो इको हॅबिट्स येवं शकता. एक 4-5च हांव इको हॅबिट्स उलयतां. पयलीं हांव तोखणाय करता तुमचे गोमंतक टीव्हीचेर तुमी ग्लासान उदक दिता म्हणून. प्लास्टीकचे बॉटल्सान उदक हें खंय तरी म्हणजे गरजे भायर जावपाक लागलां. गरज ना तेन्ना प्रत्येकान स्वताची बॉटल कॅरी करप आनी रिफील करप ती उदकान. दुसरी गजाल म्हळ्यार पेपर नॅपकिन्स. पेपर नॅपकिन्सा खातीर पयलीं न्ही रिसायकल्ड लाकूड वापरताले, पण आतां ताचो इतलो वापर जाला की नवें लाकूड झाडां तोडटात पेपर नॅपकिन्स करपाक. रुमाल व्हरपाक कितें आहा लोकांक? तर ह्यो ज्यो गजाली आसा न्ही, सगळे खंय हॉटेलान गेले न्ही लोक हे मागता की अरे पेपर नॅपकिन टिश्यू हाड, हे हाड. रुमाल खंय गेलो तुमचो? आमी कोविडान एक्चुली आमकां एक गजाल सांगल्या की तुमी जाता तितले दुसऱ्यो गजाली वापर करनाका. म्हळ्यार हांगा हात लायनाका, थंय हात लायनाका. तुमचें कितें आसा तें तुमी घेवन चला. उदक व्हरपाक जाय तुमी तुमचें उदक घेवन चला. ह्यो आतां आमी म्हाका दिसता जशें कोविडाचो भंय कमी जाला परत वायट संवय परत येवपाक लागल्यात. तर त्यो इको हॅबिट्स जावपाक जाय. कसल्या तरेचे डबे वापरतात, कंटेनर्स आमी वापरतात ते कितले कशा तरेचे आसा. हांव म्हणना की प्लास्टीक खंयच वापरूं शकना. थोडे कडेन प्लास्टिकाची गरज आसताच, पूण जंय गरज ना थंय कित्याक वापरपाक जाय. तर अशा तरेन वेगवेगळ्यो इको हॅबिट्स आसपाकूच जाय. आनी आमी आमचें कितें म्हणटात तेणी कार्बन फुटप्रिंट आनी गार्बेज जी आमी तयार करता ही आमी कितली कमी करूं शकता हाचेर आमचो विचार जाय. आनी जी गार्बेज आमी तयारी करता ती कितली रियूज करपाक जाता, रिसायकल करपाक जाता आनी रिड्यूस करपाक जाता. हे 3 R जे आसा. त्या शिवाय ऑफकोर्स सरकारान आनी वेगवेगळ्यो संस्था जे आसात ताणें रिइंजिनियरिंगूय पळोवपाक जाय. खुबश्यो गजाली आतां आमची गटारां बांदतात, आमचें उदक व्हांवून वता. हे खंय तरी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जावपाक जाय. आग्वाद जे नांव पडलां आग्वाद, थंय उदक आसतालें म्हणून आग्वाद बोटी येवन थंयच्यान उदक व्हरताले. ते व्हडले सिस्टम्स ते, तातूंत उदक ना. गांवांनी आमी पळयल्या शेतांनी उदक उरतालें इवन फेब्रुवारी मार्च म्हयन्यात, तें उरना. तर बांयो आमच्यो कोस्टल एरियान टोटल कंटॅमिनेटेड बाय स्वेज जाल्यात. हाचेर खंय तरी आमी हे रिवर्स करपाक जाय, रिइंजिनियर करपाक जाय. पूण त्या खातीर पॉलिसी डिसिजन्सूय जाय, ते इंडिविज्युअल्स करूं शकना. पॉलिसी डिसिजन म्हणटकूच म्हाका याद जाली, तोमाजीन बाब तुमी एका सरकाराचो वांटो आशिल्ले, तुमी एका गोंय विधानसभेंत तुमी सभापती आशिल्ले आनी सरकारी पातळीचेर ह्यो सगळ्यो गजाली जावप खूब गरजेचें. कारण जो मेरेन कायदो जायना, जो मेरेन नेम जायना, तो मेरेन आमचे लोक आयकून घेनात, ते आपल्याक जाय ते करतात. तुमकां दिसता हाचेर एक इंटरवेन्शन करून कितें तरी करूंक जाय? कारण हांव विचारता हो प्रश्न तुमकां एका खासा कारणाक लागून, कारण सद्याचें आमकां जे गोंयांत डिस्ट्रक्शन दिसता चलता तें वचत तें आमी कॉन्क्रीट ब्लॉक्स उबारतात. ओके, ताका लागून आमचो जो सैम आसा ताचे कडेन आमचो कसलोच संबंद ना आनी आमी एक वेगळे आयलंड्स कशे करून रावतात. तेन्ना सरकारान हांगा कितले मेरेन इंटरवेन्शन करप गरजेचें? खरेपणी म्हाका दिसता त्या प्रमाणे पर्यावरण राखप, ताची राखण करप ही सरकाराची जबाबदारी जावन आसा. पूण जायते फावट आमचे फुडारी, मंत्री म्हूण, आमदार म्हूण, सरपंच म्हूण, पंच म्हूण जायते फावट आपणाच्या कर्तव्यान चुकल्या हातून मात्तूय दुबाव ना आनी आपल्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून व्हडलीं रानां कातरून पिड्यार केलीं, व्हडले न्हंय आसल्यो त्यो गांवांनी न्हंय आसल्यो त्यो पुरोवन काबार केली, व्हाळ आसले ते बोन उडयले. सो हाका लागून म्हाका दिसता आमचे पयले फुडारी जे आहा तांकां प्रशिक्षण दिवप खूब गरजेचें आसा. तांचे भितर जागृताय हाडप खूब गरजेचें आसा. कित्याक जरी तर तांचे भितर जागृताय ना, तोंडान सांगलें म्हणून, जशें पळय आमी म्हटलां तोंडान सांगलें म्हणून जागृताय जायना, ती करण्यांनी आमकां लोकांक दाखोवपाक जाय. आनी हें पयले सुवातेर म्हाका दिसता आमच्या मंत्री आनी जे पावरार बसलेले आसा तांचे भितर निर्माण करपाक जाय. आनी तेच बरोबर घराघरांनी आवय बापूय जे आसा तांणी आपल्या भुरग्यांक
व्हडले कोत्तानाच ह्या सैमाचो मोग तांच्या काळजांनी घालपाक जाय. अशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता भुरगे आवय बापायच्या मार्गदर्शनांतल्यान वयर सरतले आनी फुडाराक ते घडये बरे फुडारी जातले आनी आमचें पर्यावरण सांबाळून दवरपाक तांचो आदार जातलो अशें म्हाका दिसता. सैमाक जर आमी जर आदार दितले जाल्यार ही जागृताय हाडप खूब गरजेचें. पूण एक गजाल म्हाका हांगा जाणवता ती म्हणल्यार जो खरोखर न्हिदिल्लो आसता ताका जागो करप सोंपो, पूण जो न्हिदलेल्याचें सवंग करता ताका आमी जागो कशें करतले. सद्या गरज आसा की हे जे न्हिदिल्ल्याचें सवंग करतात आनी खबर ना अशें दाखयतात, पूण दुसरे वटेन सैमाचो इबाड करपा फाटल्यान तांचो सगळ्यान व्हडलो हात आसता. पयशांक लागून बाकीच्या हेर इंट्रस्टाक लागून आपलो गांव कसो वाट लागता, आपले भोंवतणचो सैम कसो वाट लागता हांचें हांकां पडिल्लें नासता. पॉलिटिशनांक आमी एकावंटेबल धरून तांकां कितें तरी पिनल एक्शन तांचे विरुद्ध घेवप गरजेचें काय ना? घेवपाकूच जाय. कित्याक जर एखादी गजाल वेगळ्या कारणां खातीर जाता, इवन जेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी, डेव्हलपमेंट म्हळ्यार खरें कितें की मनशाची जीण बरी जावची. ती पाड घालप हे डेव्हलपमेंट आसूच शकना. बेश्टो शब्द वापरलो म्हणून तो डेव्हलपमेंट जायना. तर हे बदलपाक जाय खरें म्हळ्यार. डेव्हलपमेंट म्हळ्यार खरो डेव्हलपमेंट, पॉझिटीव ट्रान्सफॉर्मेशन्स करपी. आनी अंदू 50 वर्सां जाता ज्या दिसा स्टॉकहोम कॉन्फरन्सान थारायलें की 5 जून म्हणून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सगळे कडेन मनयतले म्हणून. 50 वर्सां जाता तेन्ना त्या वेळारय थारायल्लें आतांय ओन्ली वन अर्थ म्हणून, की जे आमी आसा की हे आमचे कडेन दुसरे हे ना, अर्थ ना की आमी वचून खंय रावतले हे पाड घालून. आमी हांगाच आसतले. जितले पाड घालता ते आमकांच भोगचे पडटले, आमच्या भुरग्यांक भोगचे पडटले. आमकां लक्षांत येवपाक जाय. पृथ्वी एकूच आसा आनी आमकां सद्या मेरेन खबर आसा तो मेरेन एकाच गिऱ्याचेर, पृथ्वी ह्या गिऱ्याचेर मनीस आनी संवसार आनी जो आमचो एनवायरनमेंट आसा तो आसा. आमी ही गजाल मतीन दवरप खूब गरजेचें. कारण हो जर सैम सोंपलो, ही जर पृथ्वी सोंपली, आमकां दुसरे कडेन वचूंक खंयच वाट ना. आनी फुडल्या जनरेशना खातीर, फुडले पिळगे खातीर ही पृथ्वी बरे तरेन दिवची, तांच्या हातान दिवची हें आमचें दायज. हें आमी दायज ह्या दिसा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दिसा म्हणल्यार संवसारीक पर्यावरण दिसा आमी हें उगडास दवरुया आनी आमी ते नदरेन सकारात्मक पावलां मारुया आमचें पर्यावरण वाचोवपाची. तुमी दोगूय जाण आमचे मदीं आयले, भासाभास केली, म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर तुमचे विचार मांडले. ताका लागून तुमकां दोगांकूय दिनवास. पूण तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.